Chikpat sa mogan ay liaw Ikamonan kaltya kalzan sorami somliaw Korun stuti hotsun kiti azami gaitaw Dev tu am so rasnar vorto tu kami mantaw Zay tu ka mogal bapa Zay tu ka Dewa puta Zaituka Povitratmya Zaituka Zaituka Triek Deva बापाची आणि पुताची आणि पवित्रत्म्याचे नावे Amen आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसूं तुमचे सोवे आसूं जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो करेजमाचो 500 आयतार आज आमी संभ्रमता आयची वाचपां आमकां एक बोवा पुरबायचो संदेश दितात आमचो देव सदांच आमचे थंय नवें करूंक आशेता हाच्या पयल्या वाचपांत हिच खबर आमी इसाया प्रवाद्यांतावन आयकता सांत पावल म्हणटा जेन्ना हांव जेजूक भेटलो तेन्ना म्हजें आदलें चिंतप कितें आसा भावार्था विशयांत साल्वासा विशयांत तें बदल्लां आतां जेजू कितें नव्यान दिता तें हांव पाळूंक प्रयत्न करतां आयच्या वांजेलांत कोणेंच चिंतूंक साध्य नासलें तसलें एक तीर्प वा एक चिंताप जेजू आमचे मुखार दवरता आमचे पोरणे चिंताप आदले चिंताप अशें की कोणेंय सूख केलें तर ताका शिक्षा जायचे पूण जेजू एक नवें चिंताप आमचे मुखार दवरता आपूण शिक्षा दिवंक आयलोलो न्हय तीर्प दिवंक आयलोलो न्हय बगार बोक्साने दिवंक आनी हर एकल्यांक मोगांत घेवंक तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो जें कितें जेजू आमच्या जिवितांत नवें करूंक आशेता तें स्विकार करुया आनी नव्या चिंतपाचें जिवीत जियोंक फुडें सरुया एमिसाचें बलिदान फावत रितीन भेटोवचे खातीर आतां आमची पातकां ओळखून घेवया सर्व आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत होमचो अपराध होमचो अपराध होमचो बोवड अपराध ह्या पासत बगेवन सदांच अंकवार मुळयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सरपदवेदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या सोम्या काकूळट कोर सोम्या सोम्या काकूळट कोर क्रिस्ता क्रिस्ता काकूळट कोर क्रिस्ता क्रिस्ता
kaklut kor. Somia, somia, kaklut kor. Somia, somia, kaklut kor. प्रार्थूया. कणवळ्या बापा, पातक्यांचेर मरणाचें फर्मान दिवंक तुका कसलीच खुशी बगना. बगर तांकां फावो असलेली क्यास्त पयस करून तुज्या बक्षेनेची बुजवण तांकां दिवच्याक आनी शांतीन जियोंक लावच्याक तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धाडलोय. देखून आमी पातकी भुरगीं तुजी विश्वासान तुजे मुखार येता आनी आमकां तुजे बक्षाने आनी शांती मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. पळया, एक नवें अजाप हांव करतलो आनी म्हजे परजेक पिवंक दितलो. पयलें वाचप इजाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें. सर्वेस्पर दर्यांतल्यान रस्तो करता, उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता. तो रथ आनी घोडे, फौज आनी झुजाऱ्यांक भायर हाडटा. तरी ते धरणीर पडोन आसात. तांच्यान आनीक केदींच उठूंक जायना. ते पालवतात, एके वाती बसेन पालवतात. पुर्वें कितें घडलां ताचो उडास करिनाकात. आदीं कितें केलां तें मनांत हाडिनाकात. पळया, हांव एक नवें कार्य करतां. आतांच तें उजवाडा येता, तुमकां तें दिसना काय? वय, अरण्यांत हांव एक रस्तो करतां. सुके करडे भुंयंत न्हंयो उपजयता. रानवट मन जाती म्हजी स्तुती करतल्यो. कोले तशेंच शहामृग, कित्याक म्हजे विसलेले परजेक पियोंक दिवंक हांव अरण्यांत उदक दितां. आनी सुके करडे भुंयंत न्हंयो उपजयता. जी परजां हांवें म्हजे पासत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगटतली. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर केली विचित्रा, देखून आमी संतोषपोरी जाल्या. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर केल्यात विचित्रा, देखून आमी संतोषपोरी जाल्या. गुलामपणांत आसल्या आमकां सर्वेस्पोरान परतून सियानान हाडली तेन्ना आमकां तें सोंपणशे दिसले. तेन्ना आमच्या तोंडार केळटल्यो हांसो आनी आमच्या वंटांनी वाळटली गितां. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर केल्यात विचित्रा, देखून आमी संतोषपोरी जाल्या. अनभवटी लेगून म्हणोंक लागले, कसली अजापां सर्वेस्पोरान तांचे खातीर केली नात.
सर्वेच पोरान आमचे खातीर विचित्रा केल्यान देखून आमी संतोष परीत जातेल्या सर्वेच पोरान आमचे खातीर विचित्रा केल्यान देखून आमी संतोष परीत जाल्या सर्वेच पोरान आमचे खातीर विचित्रा केल्यान देखून आमी संतोष परीत जाल्या क्रिस्ताच्या मरणान ताचे सारको जावंक सगळे होगडांक हांव काबूल जालो. सांत पावलून फिलिप्पिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याचे वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सकडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां. ताचे पासो सर वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला आनी त्यो कोयर म्हूण हांवें लेखलां. कारण क्रिस्त म्हाका मेळ्ळो जंय ताचे लागीं म्हजो एकवट जाय जंय म्हूण म्हजो एकच शेवट. नियमशास्त्राक विधेय जाल्ल्यान म्हाका लाभता तसलें म्हजेंच मेळ्ळेलें नितीवंतपण ना. बगार म्हजें नितीवंतपण क्रिस्ताचेर दवरल्या भावार्था उदेशी म्हाका मेळटा. हे भावार्थाच्या आदारान देवातावन मेळ्ळां ते देणे म्हूण येत. क्रिस्ताक हांवें वळख जंय आनी ताच्या जिवंतपणाची पदवी हांवें भोगी जंय म्हूण म्हजी आशा. ताच्या कश्टांचो वांटेली जावं ताच्या मरणा पर्यंत ताचे सारको हांव जायन जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुनर्जिवन जातलो म्हूण म्हजो एकच बरवसो आनी आशा. हें सक्कड हांवें इतल्या भितरच जोडून जालां म्हणून न्हय वा हांव येदोळच शेवटाक पावलां म्हणूनय न्हय. तरी पूण हांव आजुनूय धांवत आसां. जशें क्रिस्तान म्हाका जिखून घेतलां तशें हांवें ताका जिखून घेजय म्हूण हांव धांवतां. भावा भयणीनो, म्हजी धांव हांवें येदोळच संपयलां म्हूण हांव चिंतिना. पूण इतलें मात हांव सांगतां, फाटलें आसा तें विसरतां, फुडें आसा तें धरूंकू हांव वत धाडटां. शेवटी मेळोंक आशिल्ल्या इनामाचेर दिश्ट कंसोवन म्हणजे जेजू क्रिस्ता तें उंचलें आपोवणें मेळ्ळेल्याक तयार आशिल्लें इनाम जोडिचें म्हणून हांव साधन कान धांवतां. देवाचें उतर हें. देवाचे उद्गार वंदन तुका क्रिस्ता मोहिमे बोरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता मोहिमे बोरीत राया. आतां तर म्हणटा सर्वेस्पोर सगळ्या काळजान म्हजेशी पाटी येया. कित्या हांव सगळोच पोळो आनी काकुलदा. वंदन तुका क्रिस्ता मोहिमे बोरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता मोहिमे बोरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सांजो हांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळू जेजू ओलिवेत दोंगराक गेलो. दुसऱ्या दिसा सकाळीं भोव पांत्यार तो परत्यान देवळाक आयलो. लोकांचो जोमो ताच्या भोंवतणी एकठांय जातच बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. तवळू प्रद्वार करतनाच
थरलेले एकले स्त्रियेक शास्त्री आनी फारिजेव ताचे सरशी हाडून आयले. जोम्या मदें तिका उबी करन ते म्हणा लागले, मेस्त्री, ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदारतानाच संपडली. तसले स्त्रियेक फात्रावन जिवेशी मारी जाय म्हणून मोइजेनीच नियमशास्त्रांत फरमायला. पूण हे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जेजूक शिरकावन घालन ताचेर गुन्यांव मांडचो तांच्या सवालाचो इरादो आसलो. पूण जेजू सकला बागून आपल्या बोटान धरणीर बरोवन चार पडलो. ते थंय रावन सवालां घालीत आसले. देखून तो नीट रावन तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो पाताक नातलोलो तिका पयले फातर मारूं. उपरांत तो परत्यान बागून धरणीर बरोवंक पडलो. हें आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मालगाडया थावन निमानो पडयान थंयचे निकळ्ळे. उबी आसलेले स्त्रिये संगता उरलो जेजू एकलोच. जेजू नीट उबो रावन तिचे लागीं म्हणालो, बाये, ते सकड खंय? कोणीय तुका गुन्यांव कारन केली? नांदनिया म्हणाली ती. जेजून तिका म्हळें, हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना. वस आनी मुखार पाताक करिनाका. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जेन्ना देवाचें उतर बायबल कातोलीक पवित्र सभेन मांडून हाडलो, म्हणजे जायतीं पुस्तकां आसलेलीं, तांतली पवित्रात्म्याच्या प्रेरणाची म्हणून थोडी विंचून कितें आतां बायबल आमचो आसा, तो बायबल घडून हाडटा आसतना सुरविल्या त्या क्रिस्तांवां मदें जेव्हा सप आज आमी आयकल्लें तें पान, ती पेज नातलेली खंय, वा हें घडीत त्या वांजेलांत जोंच्या वांजेलांत नातलेलें आसलें तें तांणी काडलें. ते पान तांणी पिंजलेलें. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार कितें जेजून सूख केल्या अशें कशें जावचें? प्रद्वाराक संपडलेली एक स्त्री आनी पाताक आदारतनाच तिका धरून हाडला आनी तिका कितेंच उलयनासतना, कितेंच सांगनासतना बोगसूनचें, सोडचें. आनी जर अशें जालें तर समाजेंत कितें जातलें? हर एकली पातां करतलीं, हर एकली एक अणिसकळपणाचें स्कांदलाचें जिवीत जिवंक आराम करतलीं. अशें आसलें खंय त्या मालगाड्यांचें चिंता कोणें तें पान पिंजूंक चिंतलेलें. पूण उपरांत तें कुडसिलां. आज तें आसा. कित्याक? हांगासर जेजू आमकां एक नवें लिसांव शिकयता. आयची वाचपां सगळीं थंयसर पळयता हांव, देव आमकां एका नव्या चिंतपाक उलो दिता. आदलें कितें आसा तें सांडा, ताची गरज ना, तें नाका. नवें, हांव कितें नवें करतां तें तुमी स्विकार करा म्हणलें एक आपोवणें तो दिता. आनी हें आपोवणें आमकां स्पश्ट रितीन वांजेलांत कळीत जाता. असो वांजेल आमी मातशें विश्लेशण करया. पयल्या सुवातेर जेजू देवळांत, देवळाच्या भोंवतणी सकाळीं फांत्या पारार आसलोलो आनी थंयच ते लोकांक शिकयतलो. आनी त्या वेळार प्रद्वाराक सांपडलेले स्त्रियेक शास्त्री आनी फारिजेव हाडून येतात. हांगासर मुगाचें न्हू, प्रद्वाराचें पाताक आमी जाणाव एकल्याक करूंक जायना. थंयसर एक दादलो आनी एक स्त्री. दादलो ना, ताका वचोंक सोडलां.
पूण स्त्रियेक धरून हाडला. प्रद्वाराचे पाताक दोगांयचे जर शिक्षा तर दोगांयकी जावंक जाय. पूण हांगासर तो दादलो दिसना, स्त्रियेक मात्र हाडून अन्न हायला. आनी जुवांव थंयसर म्हणटा जेजूक शिरकावन घालचे खातीर. हांगासर कशें जेजूक शिरकावचें? जेजू ताच्या जिवितांत प्रत्येक जावन परगट जिविता वेळार तो पातक्या सांगता आसलो आनी तांकां तो सदांच आदार दितलो, तांचे सांगता खातलो जेवतलो. आनी हें शास्त्र्यांक आनी फारिजेवांक सोसूंक जायनातलें. आदल्या हप्त्यांत आमी पळयलां जेन्ना वेंचूक पुताची वोपार जेजू सांगता आसतना तो सांगता त्या शास्त्र्यांक आनी फारिजेवांक, कित्याक ते केदाळे शिंताले ओ जेजू पातक्या सांगता खाता जेवता. आनी हांगासर एक प्रद्वाराक सांपडलेली स्त्री आसा आनी जिवें जिवें पाताक थंयसर आसा. पळया वो कितें करता, तिका आदार दिता, सपोर्ट करता, वा तिका जें कितें धर्मशास्त्रांत बरयलां त्या प्रमाणे शिक्षा लावंक परवानगी दिता. जर ताणें तिका शिक्षा लावंक परवानगी दिली तर जें कितें तो करनासलो तें तातूंत तो सोलवाता. म्हणजे पातक्यांक तांकां सांगात दिवचें तें ताचें कितें मनोभाव आसलेलो तातूंत सोलवाता. पूण जर तिका शिक्षा लावंक नजो म्हणलें तर तो धर्मशास्त्रा विरोध येता आनी अशें ताका सांपडावन घालयेत असली एक मान्य आसली. मोगाच्यानो आज आमच्या समाजांत तशेंच घडना. आज आनी एकल्याक शिरकावन घालचें आनी तांचे वयर गुन्यांव अपराध माणसो म्हळ्यार भारी खुशी. आजकाल आमी सोशियल मिडियांत आसा, व्हायरल जावनची घडिता. कोणी एक चूक केली तें आमी रेकॉर्डिंग करता आनी तें व्हायरल करता आनी तांचें नांव पाड करता. व्हायरल रेकॉर्डिंग करीत म्हणून ना, जायते फावटी आमी तांचें नांव पाड करता. तांणी कितें केलां कळीत आसून नासता पूण तें आमी सगळ्यांनी गाजयता. आमी गॉसिपींग करता, तांच्या विशयांत खबरो करता. आनी अशें करता आसतना थोड्यांक एक धादोसकाय मेळटा, संतोश मेळटा. जायते फावटी हाचें विश्लेशण केल्यार कांय थोडे सांगतात हेरांच्या विशयांत कितें ते कोडी काडटात, खबरो कित्याक करतात? कित्याक म्हळ्यार तांची सूख तांचें मेळ्ळें धांपून व्हरचे खातीर आनी एकल्याचें मेळ्ळें तें उस्तितात. आपूण पातकी आपणा थंय जायती पाताक आसा पूण तें धांपून व्हरचे खातीर आनी एकल्याचें नांव पाड केलें तर आपूण शाबीत अशें एक तांचें चिंताप. दुसरें आपणाक तें करूंक जाय पूण जायना त्या देखून तें कोण करता तांच्या विशयांत हांव गाजयतां. आयच्या वांजेलांत तसलेंच चिंताप, आपणाकी तें प्रद्वाराच्या पाता करूंक जाय पूण जायना त्या खातीर कोण करता तांकां हांव शिरकावन घालतां. असलें चिंताप आमच्या मदें आसा. हांगासर तसलेंच चिंताप घेवन जेजू सरशीन ते उबे रावता आसतना जेजूक तांच्या मनांत कितें आसा, तांचें जिवीत कशें आसा हें सारकें समजता. एकदम शाणेपणान ती परिस्थिती कितें सर परिगत कितें आसा जेजू सांबाळटा. ते सवालां घालीत आसात, तूं कितें म्हणटाय, अशें बरयलां तशें बरयलां, तुजी ओपिनियन कितें? तो ताका गण्य करिना. थंयसर बरयलां तो धरणीर बागोवन बरयता. कितें बरयता कोण जाणा. तो थंयसर वेळ पाशार करता, आमी म्हणटा बायींग द टायम. तो तक्षणच ताचें तीर्प दिना. थंयसर तो ताचे इतल्याक सासता आनी ते वयल्या वर सवालां घालता आसतना ओके जायत पयलें तुमचे मदें कोण पाता करिनातलो आसा तो फातर मारून दी. हांगासर जेजू तांकां सांगूंक सोदता की कित्याक तुमी तिचेर अपराध मांडटात, कित्याक तिचेर गुन्यांव मांडटात? तुमी कितें भाग्यवंत? तुमच्या जिवितांत तुमी पाताक करूंक ना? जावंक पुरो आसतलें पाताक न्ही पूण पाताक तें पाताक. तुमी कितें चूक करिनात, तुमी कितें अपराध करिनात अशें
तांचे अंतस्कर्ण तीर्ण पळोवचें तसलें उतर थंयसर उलयता. आनी जेन्ना तो हें सांगता सरू चिंतूंक पडटात. आनी उपरांत थंयसर आमी आयकत हांव मालगड येता न्हू निमानो पर्यंत थंयसर आसलेले हर एकले निकळटात. कित्याक तांकां त्या संदर्भार कित्याक जेजू आसा ताच्या भोवशा ताच्या कृपेन तांचें जिवीत ताणें तांच्या दोळ्या मुखार त्या घडये हाडलें आसतलें. आनी थंयसर आसलें तें पाताक तांणी केल्लो तो गुन्यांव जेन्ना ते तांच्या दोळ्या मुखार येता ते थंय रावूंक शकनात. आनी हर एकले थंय तावनो निकाळटात. वैमगेच्या भावनो आनी भयणीनो, जायते पोटी आमी हेरांचेर अपराध म्हणटा, तांच्या विशयांत उलयता, पूण आमी कितले भागे, आमी कितले भागे. आमी जायते पोटी चूक करता. जर हांव एक पातकी तर हांवें आनी एकल्याचेर कशें बोट जोगचें. नेंगी हें सूख, ही सूख आज जेजू दाखोवन दिता. आयच्या समाजीक जायते लिसांवां ह्या वांजेलांत आसात. जेजू ताचें तें पाताक नातलेलें, अपराध नातलेलो, पूण तो तिका शिक्षा दिना. जर कोणेंय फातर मारी येता आसलें तर तो जेजू मात्र. पूण तो शांतपणान म्हणटा, हांवें तुजेर गुन्यांव मांडयना, वस आनी मुखार पाताक करिनाका. जेजू सांगिना, हळे हांव तुजेर फातर मारिना, वस तुका जाय जाल्लें जिवीत जिये. तशें म्हणना, पाताक करिनाका. पाताक केल्ले वरवीं तुकाच लुकसाण, तुजेरच तुकाच कश्ट. जावं दी कितें आदलें सोड आनी मुखार एक नवें जिवीत जिये. वैमगेच्या भावनो आनी भयणीनो, आमचो देव सदांच नवें करूंक आशेता. आदलें सोड सोड. आयच्या पयल्या वाचपांत थंयसर आमी पळयता इस्रायल प्रवाद्या मुखांतर इस्रायल लोकांक कित्याक ते बाबिलोनाच्या बंदणेंत आसात आनी थंयसर निराशे, कांयच तांकां भरवसो ना. जायते फावटी चिंतात त्या देवान आमच्या जिवितांत कितलीं विचित्रां केल्यांत. प्रत्येक जावन इजिप्तांत भायर हाडलें आनी त्या अरण्यांत ताणें आमकां सांबाळलें. थंयसर कितें जाय सगळें. पूण आतां आमी कित्याक अशें आसा. जायते फावटी आमच्या पातका वरवीं अशें जालां तशें जालां, निराशे चिंता पळय. पूण थंयसर भरोशाचें उतर इसाया प्रवाद्या मुखांतर तो दिता, हांव नवें करता, हांव एक नवें चिंताप दिता, हांव तुमच्या जिवितांत नवी विस्मितां करतलो. सांपावली हेंच उतर आमच्या मुखार दवरता. हांव धर्मशास्त्र धरनासुल्लो म्हज्या साल्वसांवा खातीर, पूण जें कितें हांवें चिंतल्लें वाचल्लें नियाळ केल्लें सण सोडटा. कित्याक जेजू थंय एक नवो भरवसो, जेजू थंय एक नवें चिंताप, तो आमचें चिंताप सगळें बदलता. आनी ताचो एक दाखलो आयचो वांचेल. आनी हांगासर म्हज्या भावनो आनी भयणीनो, जायते फावटी आमी आमकांच म्हणचे आसा, हांव एक व्हड पातकी, म्हाका जेजूचें बोगसाणें मेळचें ना, तेदें व्हडलें पातक हांवें केलां, म्हाका खंडीत बोगसाणें ना आनी हांव स्वर्गाक वचूंक बिलकूल फावो न्ही. असलीं नेगेटीव ऋणात्मक चिंतपां जेजूक सहज जायनात. तो म्हणटा असलें चिंताप नाका, वय पातकी, पातकी सैम आसा, व्हडना. जर तुका त्या पाताक सांडून नवें जिवीत जिवंक आसा तर तुका दार सदांच, म्हजें दार सदांच उक्तें आसा. हांव तुका खंडन करिना, हांव तुजेर तीर्प वासिना, बगैर तुजें पाताक सांड आनी ये. हांव बिलकूल विचारिना. आदल्या हप्त्यांत वेचीक पुताचे ओपार थंयसर आमी पळयलां, तो बापोय आपणाच्या पुताक बिलकूल सवालां घालिना, देवी सवालां घालिना. इतलेंच म्हणचें, वस आनी मुखार पाताक करिनाका, वस आनी मुखार पाताक करिनाका. करिज्माच्या वेळार आमी आसा. हें देवाचें उतर आमकां आमचें पातकी जिवीत सांडूंक प्रेरण दिवंक जाय, भरवशाच्या जिविताचेर चलोवंक आमकां आदार दिवंक जाय. आनी दुसऱ्यान म्हज्या भावनो आनी भयणीनो, आनी एकल्याची झडटी आमी करची न्ही, आमी फावो न्ही. देव मात्र करूंक शकता. आमी आनी एकल्या विशयांत तीर्प वाचचें, तांचें नांव पाड करचें, तांची कुटाम सगळें देसवाट करचें, तांकां समाजेंत जियोंक जायनातलें बरी करचें,
हें बिलकुल सारकें न्ही आनी देव बिलकुल हें मान दिना. ताका देखून मुगेच्या भावनो आनी भयणीनो, पास्कांच्या फेस्ताक आमी तयारी करनच आसा. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांत आमी जिवंत जावंक जाय, नवेंपण आपणावंक जाय, एक नवें जिवीत जिवंक फुडें सरूंक जाय. जायची कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागुया. आमेन. त्रिएक देवातय आमचो भावार्थ उसारया. सतमंतान देवाक, सत्पदवेदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या क्लास पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्रत्म्या वरवीं घडबी संभवलो, अंकुआर मुळयेतावन जल्मालो, पोंस पिलाताक तांणी कस सोंसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार सोडलो, सर्पद्वेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक तो येतलो. सतमंता पवित्रत्म्याक, कातोलिक सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बक्षांनी, कुडीचे जीवन पोन ससनाचें जिवीत. आमेन. मगाच्या भावनो आनी भयणीनो, एक घडीभर मौन रावन सर्व आमच्या गरजां खातीर मागुया. मागुया आमी पवित्र सभे खातीर, ताच्या मुखेल्यांक, तिच्या मुखेल्यांक प्रत्येक जावन पापसाई बिस्प, याजक, धार्मीक मुखेली, देवाचे बोक्सानेचे ते राज हर एकल्यांक दिवच्याक आनी नवें राज देवाचें तें स्थापन करूंक जायचे प्रेरण आनी बरें मन तांचेर घालून दी म्हणून मागुया. हर एक राजकारभाऱ्यां तें दयाळय आसूं, लोकांक बरें करचें, नितीचें राजकारभारपण करूंक तांकां जायची समजणी मेळो म्हणून मागुया. आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या समाजा खातीर मागुया. हेरांचे विशयांत नाका जाल्लें उलोवन, गॉसिप करून तांचें नांव पाड करनासतना जर कोणेय चूक केल्या तांकां मोगान बोगसून एक मोगाची नागरिकता आमचे मदें बांदून हाडूंक जाय आसचें समजूनी बरें मन हर एकल्या तें घालुया, हर एकल्यांक मेळून दी म्हणून आमी मागुया. आमचेच खातीर आमी मागुया. आमचे पाताक आमी पळयनासतना बगार त्या जेजून दिवचे तो बरवसो, एका नव्या जिविताची कृपा हें मोतीन घेवन आमचें पातकी जिवीत साणूंक आनी एक मोगाचें बोक्सानेचें जिवीत वेंगूंक जाय आसची कृपा आमच्या काळजांत ओत म्हूण आमी मागुया. तस क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. Digdirve bangarupe na somya moje lagi जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता के दुनिया sonto sulas moja jirie so unia sove beton dita kosht ani wow moja kudi so waina sove beton dita mola digdirve bangarupe na somya moje lagi जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता के दुनिया. मुझ्या भाव भयणीनो, मुझे आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेतार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. वो पवित्र देवा आमच्या बापा, पातकाक लागून आमचें कसलेंच दान तुका मानूं नजो.
तरी तुझ्या प्रितीवंत पुतान आपल्या कुडी रक्ताचे बलिदान आम्ही ते भेटवच्याक आमच्या हातांनी घाला. तेच आमच्या हातांतले तू मानून घे आणि त्याच जेजूच्या रक्तान आमची पातकां धुवन काड. पातकाच्या मरणांतली आमकां उठय आणि नव्या जिविताच्या संतोषान आमची काळजां भर. क्रिस्त आमच्या सुमयावर वे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरांनी ससनच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. आमच्या मनशा मुखार लजेक सांपडलेले प्रद्वारी बायलेक तुझ्या पुता जेजून पातकाचे कास्तींतले आणि मनशाच्या दारुणायेंतले सोडयली. आणि आमचो देव भोव पवित्र आणि नितीवंत जावनी मनशा परी जडती करिना. पूण असक्त पातक्यांक हात दिवन उबारता आणि बोक्सांनी दिवन शांतीन भरता म्हणून ताणें उतरांनी आणि करण्यांनी प्रगट केलें. ही आमच्या देवाची काळजाची करुणाय आमकांय फावो करताय म्हणून ओळखून तुझ्या मुखार आमी येता आणि सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुझ्या मोवाळ दयाळ काळजाचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पो तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोळें. हो तुमी सुमिस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोतो समर्पणची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यान सासणीक खऱ्याराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटोया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला.
बापा जेजूच्या मरणसनी पुनर्जीवनपणस आम्ही भक्तीपणी उडास करताव आणि हो जिवित असो उंडो आणि ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पित हांव तुझ्या मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आम्ही तुका दिन वाचताव आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेल्या आम सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस पराक्य पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा आमच्या गवळे बापांक आणि सगळ्या याजविकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडे पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आणि तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव अंकवार मरिये देवाची माये संगती सा जुजे तिचो बोनीस कळपती भाग्यवंत धर्मदूता आणि सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुच्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्ताची अर्चना मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन दीर्घवनो मनोव्यान आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवारे सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवारे दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग्य आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व वायटांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तुमची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया क्रिस्ताची शांती देवाचे शेळी संसाराचे पाप कातले आमची काकळूत को आमची काकळूत को देवाचे शेळी संसाराचे पाप कातले आमची काकळूत को आमची काकळूत को देवाचे शेळी संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळय जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ते ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोणे लाभलीं आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना
पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत म्हाका ससणेच्या जिविताक सांबाळूं. सत हांव सांगता शेळ्यांक खावतात म्हजे वरवीं भितो सोदल्या कोणूय तो जावं जातलो सालवा सर्वांक तांकां सुबा मुदा देवता विश्वास सदांच तुजे आमा शेळ्यांक गवळ्या जेजू एकाच सिडान दवरचो मोल. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा, लजन जेजू मुखार उबी जाल्ली परद्वारी स्त्री ताच्या उतरांची गोडसाण आनी काळजाची दयाळाय साकून शांतीन घरा गेली. हीच गोडसाण आनी दयाळाय ह्या मिसान आमकांय साकूंक मेळ्ळी. ह्या खातीर आमी तुका दिनवासता आनी तुजी शांती घेवन परत घरा वेता आनी ह्या फुडें पातकांत पडना जावंक विश्वासान तुज्या कृपेचे बोळ मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आणि सर्पद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. हांव तुजो विबाड्यो पूत म्हजी वाट पळयतासलोय. म्हजे पापान उपकारपण दयाळ काळजान विसरलोय. गत सोडून हांव वेसोना तुजी वेग हांव सोडसोना. तुजो मोग विसरचोना. तुजो मोग विसरचोना.